होमगार्डाचें दुख्ख म्हणल्यार तांकां पेमेंट सारको बेगीन मेळना, प्लस कमी पेमेंट मेळटा. संडे काम केल्यार करपा जाय येता, संडे सुटी दिना, सारके हें करता, सारके हॅरेसमेंट करता आनी ट्राफीक करता जाल्यार चड हॅरेसमेंट जाता. सगळ्या टायमार वतान उबी रावचें पडटा, काम करना. कोण उदका बॉटल दिता तो दिता, एक तर चावी वचपा मेळना. ऑफ म्हणटा ते मात सुद्दां मेळना. कोण भुरगे पळोवन वयता ते वयता, भूक लागता ते पळोवन वयता. रिटायर जाले उपरांत कांयच मेळना, वचपाचें घरा. हे होमगार्ड जे आसा, जशें विमलान सांगलां, तांकां सिक्युरिटी म्हणटा ती कांय ना. ते 25 काय 26 दिसांचेच तांकां पगार दिता. ते काम करून घेता फूल. आनी आतां हालीं सुप्रीम कोर्टान सांगलां एक तरी ऑफ दिवची, पूण ती ऑफ कसली दिवची? विदावट पे ऑफ दिता ते तांकां. मागीर तांकां एक कॅज्युअल लीव, केन्ना दुयेंत पडलो जाल्यार घरा रावतलो म्हणल्यार कितें काम आसा म्हणल्यार कांयच तांकां बेनिफीट ना. पेमेंट इज कट. आनी वॉलंटरी फोर्स म्हणटा ते. सो आमी म्हणटा सरकाराक, हो वॉलंटरी जर फोर्स जालो, वॉलंटरी म्हणल्यार कितें? वॉलंटरी म्हणल्यार आपण स्वताचे कुशीन येवप, केन्ना पगार सुद्दां घेवप ना, केन्ना ऑनोरेरियम घेवप ना. हो वॉलंटरी फोर्स आसूंक शकत ना. हो फूल टायम सर्वीस म्हणून तांकां यूज करता. ते जाय तशें यूज करता आनी 30 वर्सां जाल्या उपरांत ते जाणटे जाल्या उपरांत तांकां सोडून दिता. आतां हिचीच केस. आज तिका कांयच बेनिफीट ना. कशी जगता, कोण ताका पावता, हेजेर सरकार कांयच म्हणजे चवकशी सुद्दां करूंक घेना. सो आमी म्हणटा एक वेलफेअर जर स्टेट बरी आसत जाल्यार इतलो व्हडलो 1300 जो फोर्स आसा तांकां बरे भशेन जर सांबाळीत आनी बेजीक एक विकली ऑफ घेता ती सुद्दां पगार कट करप, दॅट इज कंप्लिटली रॉंग अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. आनी आम आदमी पार्टी डिमांड करता तेंचे ज्यो डिमांड्स आमी घातल्या ते सरकारान एक्सेप्ट करचे. तर आम आदमी पार्टी मागता की तांचे बेगीचे बेगी हे डिमांड हें करचें, ना जाल्यार कितें तरी करून आमकां ते मागीर ज्युडिशरी मुखार तरी मांडचें पडटलें.